प्रितीच्या भावांनो आनी भयणांनो, नोव्हेनाच्या शेवटाक आमी पावल्या आनी फाल्यांच्या दिसा व्हडा दबाज्यान आख्ख्या संवसाराक कारकिरीत भशेन गोंयच्या शारांत आनी गोंयकार आहा तितल्याय कडेनूय भाग्योन फ्रांसीस शाबराच्या मानाक दबाजीक परब समारंभ जाल्या. भयणीनो, ह्यो परबो आमी कोत्ता पळय आमचें मन ह्या वक्तार मातशें मन उजवाडावया. जायत्या फावटी ह्यो परबो कोत्ता आसतना आमकां दिसता भाग्यवंताक मान पदवी दिवपाक ताका वयर काडपाक म्हणून. परबाचो शेवट जेन्ना इग्रोज मात आमकां लायता त्या भाग्यवंताच्या मानाक लावचे बदलेक आमच्या फायद्याक सामान्य परात्र आहा तेन्ना आमकां उगडास येता. तेजेर बरयल्लें आहा चवथें सर्वेस्परा. आमच्या दिनवासणेची वाखाणण्याची तुका बिलकूल गरज ना आनी आमी तुका दिनवासताव जाल्यार हें एक तुजेंच देणें आनी ह्या दिनवासणेन तुजी व्हडवीक चडना पूण आमचेंच व्हडपण चडत वेता. म्हणटच ह्यो परबो पळय करता तेन्ना आमकां फायदो मेवता ते भाशेन आमी करूंक जाय. भयणीनो, आयज आतां आमी आयच्या दिसाचो आमचो विशय आहा त्या प्रमाणे पिडेस्तांचे सेवेन भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर आमकां एक नामणो जावन आसा. भयणीनो, तो नुन्स्यो कहो येतालो. ताका बिशपाच्या घरांत ताका आमंत्रण आसलें रावपाक. गव्हर्नराच्या घरांतूय आसलें पूण ताणें ह्या ओल्ड गोंयच्या शारांत हॉस्पिटल दे तोदूस सांतूस म्हण आहा तातूंत थंयसर पेणें केलें. ताका पिडेवंताचो मोग आनी पिडेवंताच्या मोगान ताणें आपलें जिवीत सारलें. भयणीनो, मरना समयार आनी पिडेवंताच्या सेवेंत जें कितें आमी पळय दुसऱ्याक कोत्ता तें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें एक मिसांव उगडास धरुया. पवित्र सभा आयज लागून पवित्रपणाचें बरेंपण जेजूचें बरेंपण कित्यातल्यान दाखयता? मनशाची सेवा करून, पिडेवंतांची सेवा करून. भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शाबरा उपरांत आमचो फास्ट सेवास आहा. ताणें श्रीलंकाक कितें केलें? पिडेवंतांची सेवा करून काडली. मागीर त्या उपरांत आहा पळय तेन्ना दुसरे आमचे आहा पळय तेन्ना आमच्याच गोंयांत लागून आमी पळयता जायते आमचे पाद्री आदी दुडू बाडू कांय आसनासले दुर्बळ लोक आसतालो. भीक मागोन तांणी पिडेवंतांची सेवा करूंक हॉस्पिटल बांदली. आयज पळय हॉस्पिटल आहा ती गव्हर्मेंटाच्या हातान आहा पळय ती सुरू केल्या आमच्या पाद्रींनी. तुमी आयकलां आसतलें पाद मिरांदा म्हणटा पळय तो मडगांवचो, ताणें हॉस्पिटल बांदूंक जाय तेन्ना तो भीक मागोंक गेलो पळय तेन्ना एक आस्तीक मनशान ताका भीक हात उबारला तेन्ना तेजे थू करून लुती उडयली. पूण त्या मनशान कितें केलें? निराशी जावंक ना. बाबा, ही तुवें लुती उडयल्या ती म्हाका आतां दुर्बळ्यांक कांय दिनाय म्हणूंक लागलो तो. त्या मनशाचें काळीज इतलें वाडलें की ताणें ताका मागीर कितलो आदार दिलो तो सांगूंक जायना. म्हणटच म्हाका भयणीनो, पिडेवंताच्या सेवेंतल्यान आमकां आमच्यांनी गोवाय कशें जावपाक जावंक शकता. भाग्यवंत फ्रांसीस आमकां ही देख दिता आनी ह्या देखींतल्यान आमी फुडें वचूंक आमकां तो सांगता. आमच्या गोंयांत आयज म्हाका भयणीनो जायती पिडा वसळी आहा. देवाच्या येवजणा प्रमाणे पिडा म्हणटा ती एक एक्सेप्शन कहें. म्हणजे देवाक जाय मनीस सुरक्षीत जियेल्लो. संवसार सुरू जाला तो आयचो दीस मेरेन वो मनीस येवो पर्यंत संवसारान देवान मनशाक धाडलो भयकुटान घातलो ताका, खंयसरूय घालूंक ना. ताका जाय मनीस स्वस्थ जियेल्लो. पूण स्वस्थ जियेल्लो ताका पिडा कोण रोसता? मनीसूच रोसता. आयज म्हाका भयणीनो जायत्या कडेन आमी पळयता बरे वैज आहा, बरी हॉस्पिटल आहा, तांकां आमी सलाम करता आनी तांकां जायते बरेपण ते हाडटात. तांकां आमी दिनवाशी. पूण जायती वैज आहात, हॉस्पिटल आहात जी पिडा रोज चोवन हाडटात. एक गिरेस्त मनीस गेलो जाल्यार ताका भिकारी करून सोडटात आनी मागीर जड जातच मागीर मेडिकलान धाडटात मरपाक. असलें आहा. म्हणजे एक सिकनेस म्हणटा पळय ते हॅज बिकम अ बीग बिजनेस. भयणीनो, अशें जावपाक जायना. हें देवाच्याय मना प्रमाणे न्हय, आमच्याय मना प्रमाणे आमी हे वस्तू करूंक जायना. भयणीनो, ही फुडारीपण घेयत जाल्यार आमच्या तर मोदें आमी फुडारीपण घेवन पिडेवंताची सेवा आमच्या काळजान मनान आसत जाल्यार आमच्यांनी जायतें करूं येता. मिरांद आनी हेर आसले पळय ताणें भीक मागोन केलें. आयज भीक मागपाची गरज ना. कोणीय तर कोत्ता म्हणत जाल्यार गोंयकार ह्या कामांनी सारके उदार.
मेजूंक जायना ते भशेन फोऱ्यांनी ओडटा पळय तितलो दुडू धाडून दितले. फकत फुडारीपण घेवपाक जाय आनी ह्या पिडावंताची सेवा करूंक जाय. बाबडीनो, पिडावंताच्या कुस्तार वेपार धंदो करप म्हटल्यार सारकें न्हय. पूण आयज म्हाका बाबडीनो ही पिडा उत्पन्न जावपाक आयज पिडावंताक वखद लायल्यार पुरो ना. एक मनीस जर आपटोन पडला जाल्यार सकयल पडला जाल्यार ताका वखद लावपाकूच जाय, दुबाव ना. पूण तो पडत रावतलो आनी वखद रावत रावतले ना, कसो पडलो ना जावपाक वावुरपाची गरज आसा. आयज म्हाका बाबडीनो आमच्या देशांत जायत्या कडेन आमच्या देशांत लागून पिडा उत्पन्न करपाक वावुरतात, बारी वावुरतात. आयजूच आमी पळयता आमच्या देशांत दर रातीक 19 कोटी लोक उपाशी न्हिदोंक वेता. कित्याक न्हिदोंक वेता उपाशी लोक? कित्याक जेवणा खाणाच्यो वस्तू ताका दिनात. अमर्त्य सेन हेका तो सांगता, जरी तर FCI म्हणजे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ताचे लागीं पळय सहकारी पळय आहा ते तर एकामेकाचे दायज जाल्यार संवसारांत सावन चौदरेमान जायत्यो लायनी जातल्यो म्हणटा, इतलो आहा. आनी हांव सांगना, सरकारूच सांगता. कितें सांगता? दर वर्सा ह्या वर्सांनी 60,000 crores वर्थ दाणो कुसयतात लोकांक दिवचो पडटा म्हणून. आनी तो लोक मागीर कितें जाता, जेवणान पादिस्तार, न्हिदपान उठपान पादिस्तार, कांय ना, मागीर सगळीं दुयेंसां उत्पन्न जाता. हे भशेन कित्याक कोत्तात काय बाबडीनो? आमी पळयलां, आयकलां ह्यो जायत्यो ह्यो सगळ्यो पिडा बाळा आहा पळय त्यो देवाच्या येवजणा प्रमाणे न्हय, पूण मनशार रोचून हाडलेल्यो. आनी त्यो देव सारक्यो करूंक येवचो ना, त्यो आमीच पयस करपाक जाय. बाबडीनो, आमी पळयता आतां तेन्ना सांगता 1700 म्हणटा पळय तेन्ना बेंगॉलाक पिडा आयली आनी लोक मेलो. मागीर 1943 वर्सा पिडा आयली, लोक मेलो. आयज शिकप सांगता की ती पिडा येवंक ना म्हणून ती रोचलेली पिडा म्हणून. आनी हिटलरान पळय हॉलोकॉस्ट करून मारल्या तेच्यावून चड बेंगाली लोक ह्या दोनी पिडांनी मेलो म्हणून कोण खबर करता? बाबडीनो, हे सगळें पळय आहा ते मनशान. आनी आयज सांगता त्या बरोबर हे भशेन कित्याक कोत्तात काय? कित्याक कारण आहा पळय तेच्या फाटल्यान कारण हाजें आमकां दिश्टी पडना. तें कारण म्हटल्यार स्टार्वेशन इज अ बिगस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. हें तेच्या मनांत आहा. आनी ते म्हणटात स्टार्वेशन इज बिगस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लोकांक काबार करपाक. बाबडीनो, ह्या वखदार क्रिस्ती पवित्र सभा आमची जबाबदारी जावपाक जाय. आमी पयलीं स्वतेर हुस्को धरून ह्या पिडावंतांक वखदूच लावन न्हय, ह्या पिडावंतांक वखद लावपाकूच जाय. पिडेन सांपडलो म्हणूच मनीस ताका वखद लावपाकूच जाय. पूण पिडा जायना जावपाक. आयज काल थोडे वयस आहात ते बरे वयस आहात तांकां परत म्हणटा सलाम कोत्ता हांव. पूण थोडे वयस आहा पळय ते दुयेंत जाले वखद दिलें. आतां दुयेंस जालां कित्याक? खंय वाटावचें खंय? ह्या फुडें जायना जावपाक कितें म्हणून आमी थोड्या फावटी वैजांक पोसता आनी फार्मासींक पोसता आनी मत्ता आसतना आमी मत्ता. आयज काल लोक आमी पळयता कितलो लोक आहा पळय तो जेवणाक कितले मोडटा ते पळयात पयशे आनी वखदांक कितें मोडटा पळय ते पळय. आयज म्हाका बाबडीनो ना म्हणून ना, सगळें आहा. फकत सोरपणा, नाडपणा आनी वांकड्यो बुदी चड आहा. हांव सांगना, BBC सांगतालो फाटीं सांगला पळय तेन्ना भुकेन पळय मत्ता तेच्या फावटी 3 फावटी अदीक लोक चड जेवण ओवर इटींग मत्ता म्हाजो. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी 5,000 लोक तर भुकेन मत्ता जाल्यार 15,000 लोक चड जेवण खावन मस्ती मारून मत्तात म्हणून. म्हणटच म्हाका बाबडीनो, हे सगळे प्रस्न मनशान रचलेले प्रस्न, देवान रचलेले न्हय. मनीस पळय रचता ते मनशानूच सुटावे करपाक जाय. आमकां सगळ्यांची जबाबदारी आहा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची मजत मागुया आनी आमच्या जिवितान आमी त्याची तत्वां वापरूंक वावरया. तत्वां कितें आहा पळय ती. आतां आमी म्हणटा जायते फावटी जाता आमची फेस्तां परबो सगळ्यो गरजेच्यो त्यो, वायट न्हय. पूण ताचेरूच आमचें धान मन धरून काबार करूंक जायना. आमी ताच्या मनाक वचोंक जाय. एक आहा क्रिस्तांवपण म्हणटा तें आनी दुसरें आहा तें क्रिस्ती मन म्हणटा पळय तें. क्रिस्तांवपण म्हणजे कितें? आमी चाली रिती पाळटा पळय त्यो, वायट न्हय त्यो, फायद्याक पडटा आनी पडोंक शकता. पूण आमी त्याच चाली रितीचेर रावन फायदो ना.
म्हटलेल्या भाशेन एक नाल आहा तर जायत सोण्णा कातो गोज्जेचो न्हय गोज्जेचो, पूण सोण्ण्या कात्याचेरूच आमी तर रावले. हांव तर जायत भितर पळय चून आहा काती आहा तेका वचोन आमी फसल्या. आमचें आयज काल कितें जाता, आमचें जिवीत जाता अशें मुद्दम कोत्ता म्हणना, पूण आमी हेचेर पावता. आमी भायलो पळय सोण्णाचेर आनी कात्याचेर इतलें दान म्हण दोत्ता की सोर शेवटाक आमकां काती म्हणटा ती मेळच ना. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांनी आतां दिसपटो लोक येता, थोडे फावटी तोच लोक येता गेलो उमांग घेतलो घरा गेलो. आदी आसले थंयच आहा, खूंय गेलो खूंय ना, कितें हाडलें काय ना. इस्पसा आदी आसलो ते भाशेन इस्पसा उपरांत म्हाका बाबडे हेका म्हणटात क्रिस्तांवपण. आमकां क्रिस्तांवपण कसलो करून आमकांच बरें जादूसपण मेवता, पूण क्रिस्ती मोन घेवत जाल्यार ताची तोत्मां, ताची सेवा पिडेवंतांची, ताचो मोग जेजू सवे, ताचो मोग मागण्यांचो, ताचो मोग खालतिकायेचो, हे तर घेतलें जाय. हेका म्हणटात क्रिस्ती मोन. हें तर आमी जोडलें तर जाल्यार बाबडीनो भाग्यवंताकूय मान, देवाकूय मान दितले आनी आमी जेजूचे खरे शिश्य जावपाक पावतले. ह्या आमी सांत वांटो घेता आसतना आमच्या क्रिस्तांवपणाचे आधार घेवन क्रिस्ती मोनाक पावून भाग्योन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन ताचे खरे शीस आनी जेजूचे बरें पटगोटनाट जावंक आमकां आदार ही आमी सांत मागुया.